नमस्कार. आयच्या डिबेटा भितर तुमकां येवकार विशय असो आसा जाचेर म्हाका दिसता चर्चा जावप खूब गरजेची आनी आतांच चर्चा जावप गरजेची. ते म्हळ्यार खंय तरी मुख्यमंत्र्यान क्लियर संकेत दिल्यात की कॅबिनेटा भितर जरी नसले तरी पोर्टफोलियो भितर बदल जातले कांय मंत्र्यांच्या. 1.5 वर्सांचे तांगेले सगळे रिपोर्ट कार्ड आपण पळयतलो आनी त्या प्रमाणे जर गरज पडटा त्या प्रमाणे बदल जावपाक शकतात इतली क्लियरली मुख्यमंत्र्यान सांगलां. आणि त्या फाटभुंयेचेर आमी चर्चा करतात की कॅबिनेटाक किंवा पोर्टफोलियो भितर जर बदल जाले जाल्यार तातूंतल्यान कॅबिनेटाचे परफॉर्मन्स जे आसा ते कितले सुदारपाक शकता आनी कितलो ताजो विपरीत परिणाम जावपाक शकता. 3 मानेस्त आसा म्हजे बरोबर. पयले आसात पर्यटन मंत्री दिलीप परुळेकार. सर स्वागत तुमचें. आनी खरेंच ह्या विशयाचेर उलोवपाक आयले म्हणून सामकें स्वागत. दुसरे आसात म्हजे बरोबर दैनीक हेराल्डाचे संपादक संजय ढवळीकर. सर स्वागत. आणि तिसरे आसात म्हजे बरोबर अपक्ष आमदार नरेश सावळ. तुमचें स्वागत. हांव लास्ट तुमचे म्हऱ्या येतात दिलीप बाब. हांव सुरवात तुमचे कडच्यान करता. हे कॅबिनेट तुम्ही असे आमदार जाणी इतली वर्सां काँग्रेसी खातीर काम केल्लें. ऐन वेळार तुमकां तिकीट डिनाय जाली आनी आतां तुमी BJP सरकारा बरोबर काम करता. तुमी दोनूय कॅबिनेट पळयल्या. काँग्रेसीची सत्तेर आसतनाची कॅबिनेट पळयलां आनी हेंय कॅबिनेट पळयलां. तुमची एनालिसीस कितें की बदल जावपाचो गरज आसा, कितली गरज आसा आनी सद्याचो परफॉर्मन्स कसो आसा? बदल करून व्हडलोसो फरक जातलो असो म्हाका दिसना. कारण जे पळय आतां चलता तेच फुडें चलतलें. आतां कितें चलतलें हें जर तुवें विचारशीत जाल्यार जो अधिकार मंत्र्यांक आसपाक जाय, जी पावर आसपाक जाय, ती पावर म्हाका दिसता मंत्र्या कडेन ना. जर ती आसा जाल्यार ती परत परत ती फायल घेवंक मंत्र्यांक मुख्यमंत्र्या कडेन परत परत वचचें पडटा. हें आतांच्या कॅबिनेटांतलें हांवें पळयलां. पयलींचें कॅबिनेट जें आसलें काँग्रेसच्या वेळाचेर तेन्ना प्रत्येक मिनिस्टर जो ज्या खात्याचो आसलो तो त्या खात्याचो मुख्यमंत्री आसलो आनी ताका डिसिजन घेवपाक स्वता तो स्वातंत्र्य आसलें ताका. ते ह्या कॅबिनेटान आमकां तुमी कितें म्हणटा फाल्यां कॅबिनेट सुद्दां बदललें जाल्यार परिस्थिती तीच उरतली? परिस्थिती तीच. फरक काय पडचो ना? पोर्टफोलियो बदलून फरक पडचो ना? कांयच पडचो ना. जेव्हा कशें वता आनी दोनूय कॅबिनेट बरें सांगलें की हांगा काँग्रेसीच्या काळा भितर प्रत्येक मंत्री हो स्वताच्या पोर्टफोलियोचो मुख्यमंत्री जावन वावरतालो आनी हांगा प्रत्येक खात्याचो मुख्यमंत्री मंत्री जावन वावरता. दिस इज द एनालिसिस दॅट दे आर पुटिंग फॉर. तुम्ही कशें पळयता एक जर्नलिस्ट म्हणून निष्पक्ष जर्नलिस्ट म्हणून दोन्ही आसा. म्हणजे नरेश बाबान जे सांगले न्ही ते बरोबर आसा. ताणी बरोबर सारको ॲप्टली तो डिफरन्स दाखोवन दिला. पूण ताचे फायदे आसा तोटेय आसा की आमी तेय पळयले की फाटल्या गव्हर्मेंटान कंप्लीट पूर्णपणे स्वातंत्र्य उपभोग बी मंत्र्यांनी कितें दिवे लायले किंवा कितें कारभार केलो हेंय पळयलां आमी. स्वातंत्र्याचो सोयराचार कसो जालो तें आमी पळयलां. आनी ते अनेक प्रकरणां तशीं आसा. ताचे दुसरे टॉक आमी हांगा पळयता आतां की मंत्रीच सांगतात अर्थात खाजगीन किंवा तेंचे कडेन उलयता आसतना की एकाय डिसिजन मेकिंगान आपलो तसो सहभाग नासता किंवा घेतलो डिसिजन जाल्यार ती फायल खंय तरी उरता. फायनान्सा कडेन वता मॅक्झिमम थंय पर्यंत आनी उरता ती फायल. ह्या अशा तरेचे हे सांगता. सो ही 2 टॉकां जाली. म्हाका दिसता की आमच्या दुर्दैवान हाचो मदलो हे गांठपी असो आमकां अशें सरकार किंवा असो मुख्यमंत्री किंवा अशे मंत्री मेळूना. एक पॉयंट. दुसरो हांव सांगन की जस्ट 16 म्हयने इज व्हेरी शॉर्ट. लोकांनी 5 वर्सां खातीर निवडून दिल्ले आसता आनी मंत्री नॉर्मली कशें आसूंक जाय की जो एक तर सिनियर आनी एफिशियंट अशे 2 क्रायटेरिया लावन ते मंत्री आसूंक जाय. एकदा त्या क्रायटेरियाचेर जर ते मंत्री 10-12 कितले आसा ते निवडून थंय त्यांनी शपथ घेतली, काम सुरू केले, 5 वर्सां तांणी किंवा एटलिस्ट एक 3 वर्सां 2.5 वर्सां तरी काम करूंक जाय आनी देन तांकां एक जज करपाचो एक तो वेळ अशें दिसता. 1.5 वर्सां भितर जज करप चुकीचें म्हाज्या दृश्टीन चुकीचें. पयली गोष्ट म्हणजे तो एफिशियंट आनी सिनियर आसूंक जाय मंत्री आनी दुसरी गोष्ट म्हणजे 16 म्हयन्या भितर कोणाचेंय इव्हॅल्युएशन करप हें चुकीचें. टायम दिवपाक जाय. दिलीप बाब 2 मुद्दे आहात. पयलो मुद्दो जो तांणी सांगलो तो की तुमकां जितलें जाय तितलें स्वातंत्र्य ना हो पयलो मुद्दो. आनी दुसरो मुद्दो 1.5 वर्सां भितरच मंत्र्याचे रिपोर्ट कार्ड तपासपा बसप इज नॉट रायट. इट इज व्हेरी ट्रू. 1.5 वर्सां भितर हें आमचें रिपोर्ट कार्ड तपासप जो म्हाका निवडून दिला हो 5 वर्सां खातीर दिला, परत मंत्री केला हो म्हाका तरी खबर आसा की 5 वर्सां खातीर केला. म्हणजे म्हाज्या तकलेन ज्यो 4 गोश्टी आहा पळय त्यो जर जाग्यार घालतलो, जर ह्या टुरिजम क्षेत्रांत जर इम्प्लिमेंट करतलो जाल्यार म्हाका 5 वर्सांचो कालावधी आसा. त्या 5 वर्साच्या कालावधीन जर हांवें केलें ना जाल्यार म्हाका लोकांनी विचारप किंवा आमचे ओपोजिशन आसा तेंच्यांनी विचारप बाबा तुका आमी निवडून दिलो आनी मंत्री केलो बट यू आर इनएफिशियंट. एम आय रायट?
हे जर हे करतलो जाल्यार सगळ्यो ज्यो गोश्टी जाग्यार घालतलो जाल्यार तो टायम दिला तो टायम सफिशियंट आसपाक जाय. आतां हांगा एक आरोप जालो की मुख्यमंत्र्या पर्यंत वयचें पडटा, हें करचें पडटा. हांव सांगता तुमकां, हांव ज्या खात्याचो म्हाका पोर्टफोलियो दिल्या, एक वुमन एंड चायल्ड दिला, ज्यो नव्यो ज्यो स्किमी आमी काडल्यो, गृह आधार स्कीम आसूं किंवा लाडली लक्ष्मी स्कीम आसूं, ह्यो स्किमी एक्चुअली खरें म्हटल्यार मुख्यमंत्र्याच्या तकलेन आमचे इलेक्शनचो प्रोसेस चलतालो पळय तेन्ना आयल्ल्यो. त्या वेळार काय हांव मंत्री नासलो, पार्टी म्हणून आनी मुख्यमंत्र्यान म्हणून त्यो इम्प्लिमेंट केल्यो. आतां मुख्यमंत्र्याच्या तकलेन एक्झॅक्टली कशें आहलें, कोणा पर्यंत पावप, कोणाक बेनिफीट आसपाक जाय. ही जर फायल एखादी आयली आनी हे जर स्कीम आमी इम्प्लिमेंट करता आनी ही फायल जर म्हाका पोर्टफोलियो दिलो आनी ही फायल जर घेवन जर मुख्यमंत्र्या पर्यंत गेलो आनी डिस्कशन केलो, मुख्यमंत्र्याची सायन घेतली, जाल्यार तातूंत फरक कितें पडटा. ते म्हणटात तसो न्ही, ते म्हणटात की तुमची नॉर्मल ज्यो समजा फाल्यां दिलीप पडवळेकराच्या तकल्यांत एक बरी कल्पना आयली की असो एक प्रोजेक्ट गोंयांत येवपा जाय, जाल्यार तो प्रोजेक्ट दिलीप पडवळेकर स्वताच्या हिमतीचेर ह्या सरकारा भितर मुखार व्हरपाक शकना. ताजे खातीर सुद्दां ताका वचून मुख्यमंत्र्या म्हऱ्याक मातशी मनधरणी करची पडटा. म्हाका हांव सहमत ना. मुख्यमंत्री इज अ कॅबिनेट हेड, फायनान्स मिनिस्टर. एखादी स्कीम इम्प्लिमेंट करतलो, एखादें जर कसली जर कितें तरी नवें हाडटलो, म्हणजे बेजिकली म्हाजे टुरिजम डिपार्टमेंटान आहा, कितें तरी हाडटलो निमाणे पयशांची गरज आसता. आतां फायनान्स मिनिस्टर, मुख्यमंत्री म्हणून सायडीक जर काडलो जाल्यार फायनान्स मिनिस्टर म्हणून ताजे कडेन वचून बसचें पडटलें, ताजे कडसून ताजी से घेवची पडटली. एखाद्या वेळार एखादो प्रोजेक्ट समज हांव 500 कोटीचो म्हणटा, तेंचें सजेशन घेतल्या उपरांत तेंचो विचार आयकल्या नंतर तीच स्कीम बरे भशेन 100 कोटींनी जावंक शकता. म्हणून मुख्यमंत्री म्हणून ताजे कडेन बसून जर विचार केलो हितूर कितें बिगडटा, म्हाका दिसना हितूर कितें बिगडटा. एक वॅलीड पॉयंट आसा की मुख्यमंत्री हो फकत मुख्यमंत्री, ताजे कडेन फायनान्सूय आसा, फाल्यां कोणी म्हटलो होम मिनिस्ट्री आसा. हे अशी गजाली ज्यो प्रत्येक आमदाराक लागतात आनी प्रत्येक मंत्र्याकय लागतात. प्रत्येक एकदां मुख्यमंत्री म्हणून ताजे म्हऱ्यान वता आसतना केन्ना फायनान्स मिनिस्टर म्हणून वता, केन्ना होम मिनिस्टर म्हणून वता. तातूंत भितर चुकलें कितें न्ही. हातूंतल्यान मिनिस्टर म्हणून ताणें कितलें काम आतां पर्यंत आपूण इंडिपेंडंटली कितलें काम केलें हें दाखोवन दिवचें. आपूण स्वता म्हणून पुढाकार घेतलो आनी कितले पर्यंत काम केलें हें तेणें दाखोवन दिवचें. आनी जर फायनान्स मिनिस्ट्री कडेन वयचें पडटा, जर फायनान्स मिनिस्टर कडेन गेल्या उपरांत फायनान्सांतल्या आपल्यो फायली कितल्यो क्लियर केल्यो ह्योय ताणें सांगच्यो. त्याच बरोबर कशें आसा की तुमकां प्रत्येक डिपार्टमेंटाक किंवा प्रत्येक पोर्टफोलियोक बजेट एलोकेट केल्लें आसा. ते बजेट आतां पर्यंत तुमी कितले वापरले हो मुद्दो आसा. मागीर तुमकां वापरपाक ते अधिकार आसा काय ना, किंवा तुमकां दिल्ले तितले तुमी वापरता काय ना, काय त्या प्रमाणे तुमच्या पर्यंत पावले काय ना, हें म्हत्वाचें न्ही. मिनिस्टर आसा, हांव म्हणटा तें की मिनिस्टर आपूण आसा, तुमकां हें स्वातंत्र्य ना जाल्यार मागीर तुमी कशें काम करतले. खरेंच ह्या स्वातंत्र्य ना, कारण नॉर्मली कशें आसता बजेटान अलोकेशन आसता ते त्या खात्या खातीरच आसता आनी त्या स्किमी खातीरच आसता. सो तो पयसो थंयच घालचो पडटा. मे बी तो पयसो कसो खर्च करचो हें स्वातंत्र्य ना अशें आसूं येता. ह्या खात्याचो पयसो काडून थंय घालप अशें नॉर्मली जायना, कारण ते प्रत्येक खात्यावर बजेटाचे एलोकेशन केल्लें आसता. सो आनी एक दोन मुद्दे म्हणटा. उदोळ्या म्हटलें की 16 मंथ 16 म्हयने ही सफिशियंट टायम न्ही. हय, पूण म्हजो एक मातसो अर्द उरलो पॉयंट की 16 म्हयने हो बदल करपा खातीर सफिशियंट टायम न्ही. म्हणजे 16 म्हयन्या भितर हो मंत्री इनएफिशियंट काडून उडय आनी दुसऱ्याक घे, ह्या खातीर इनएफिशियंट. ऑडिट केन्नाय करूं येता, मे बी एन्युअल करचे, पोर्टफोलियो शफलिंग उलयतात, ओपनली सांगतात की पोर्टफोलियो शफलिंग करतलो आपण रिपोर्ट कार्ड पळयतलो. म्हाका दिसता की हे खंय तरी मिस इंटरप्रेट जाला. की म्हाका दिसता की मुख्यमंत्र्याच्या तकलेन अशें कितें तरी आसतलें की तांकां ताचेर आरोप जाता की खूब 35-35, 30-30 खाती स्वता कडेन घेवन बसला, तातूंची एक दोन खाती काडून बाकीच्या मंत्र्यांक दिवची अशें खंय तरी दिसता. आनी मे बी ती दिता आसतना कोण चड एफिशियंट आसा ताका इम्पॉर्टंट खाती दिवचे अशें आसा काय कितें अशें दिसता. कारण म्हाकाय क्लियर जावना की ताणें नक्की स्टेटमेंट कितें केल्ली ती. बदल म्हणजे एका मंत्र्या कडल्यान एक पोर्टफोलियो काडून घेतलो अशें म्हाका तरी अजून तरी दिसना की ताका एडिशनल खंयचे पोर्टफोलियो दिवचे आनी त्या खंयच्या मंत्र्याक दिवचो ह्या खातीर ते ऑडिट आसूं येता असो एक दिसता. मोठी जर तुमकां सिग्नल मेळ्ळें ती कितें व्हेरी क्लियरली की पोर्टफोलियोची शफलिंग जातलें काय फक्त एडिशनल पोर्टफोलियो मेळटले. ना तशें काय ना बाय. एडिशनल पोर्टफोलियो दिवप हें हाज्या पयलीं थारलेलें. आतां प्रत्येक मिनिस्टरांक घेवन मुख्यमंत्री बसता आनी आमकां त्या वेळार सुद्दां तेंच्यांनी सांगलां की एखादें नवें खातें आमी एंड ऑफ दीस मंथ दितलो म्हणून. दॅट इज वन थिंग. दुसरें तांचें इतकें म्हणणें आसा की एखाद्या, आतां म्हाजे कडेन 2 खातीं आसा, टुरिजम आसा आनी वुमन एंड चायल्ड आसा. एखाद्या खात्या
विशयी म्हाका नाराजी आहा काय कितें म्हणजे म्हाका तें आवडना म्हाका थंय काम करपाचें ना जाल्यार हें तेणी सांग म्हटलां की तें जर खातें जर म्हाका जर आवडना म्हाका काम तितूर करपाचें ना जाल्यार तो म्हणटा बरें आसा तें खातें तेज्या बदलेक आपूण तुका दुसरें खातें दिता दुसरें खातें हें इतकोच विशय आमचे कडेन जाला मुख्यमंत्र्यान सांगला इवन आमच्या आमदाराची मिटींग जी आमच्या मंत्र्याची जेन्ना मिटींग आसता त्या मिटिंगेन तेणी अशेंच सांगलां की आमी आपणे मतीन आपल्या इतकेंच आसा की एखादें खातें जर तुका आवडना सांग आपूण तें बदलून So दिता. that means that portfolio shuffling is also on the Shuffling is cards. also on the cards. Also on the Right, cards. right, That is right. one thing that we are getting a clear view. म्हाका एक गजाल सांगात टायमिंग ऑफ दिस आफ्टर दॅट अस्वस्थता Right. दॅट बातमी आनी बंडखोरी सगळी आफ्टर दॅट हें जाता टायमिंग इज क्रुशल अदरवायज ऑडिट जायना आशिल्लें टायमिंग इज व्हेरी क्रुशियल Otherwise audit जायना No, 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 आशिल्लें. no, no, म्हाका no, दिसना no, 16 no, म्हयने it is कितें not like आसलें. that. सांगता हांव त्या इंटरव्यून फक्त इतक्याकूच करता की ह्यो ज्यो मिटिंगी आसा पळय हे मुख्यमंत्री म्हाका दिसता जे आमच्या इंग्लंड दौऱ्याचेर गेल्ले म्हणजे आपले ऑफिशियल आपले कितें तरी प्रायवेट कामा खातीर गेल्ले ताच्या पयलीं वयच्या पयलीं म्हाका दिसता 8 ते 10 दीस पयलीं तांणी तारखे दिल्ल्यो इवन म्हाका सुद्दां 6 तारीख दिल्ली पळय ती तारीख सुद्दां तेणी वयच्या पयलीं दिल्ली अशें 3-4 मंत्र्यांक दिल्ली आनी बाकीचे येयल्या नंतर आपणाक सफिशियंट टायम मेळटलो 10-12 दिसाचो टायम मेळटलो ताच्या नंतर आपूण तें आनीक उरलेल्या मंत्र्यांक आनी आमदाराकूय दितलो म्हणून आतां ह्या मंत्र्याकूच दिवना भितर आमदारूय आसा काही आमदारांक चडूय वेळ दिवचो पडटा हय दिवचो पडटा नो ऑफकोर्स दिवचो पडटा त्या खातीर ताणें कितें सांगलें की आपूण मंत्र्यांक घेवन बसता आनी मंत्र्यांक घेवन बसता पळय त्याच्याच मदीं एक 2-3 मंत्र्या भितर एखादो आमदारूय आमचो जो आसा पळय ताका आपयता आनी तेजेर डिफिकल्टी कितें आहा तें विचारता तुमचे बरोबर जालें 1-to-1 हें हय आमच्या बरोबर उलयला तुम्ही किती हें दिला सिग्नल दिला की तुम्ही पोर्टफोलिओ शफलिंगाचे खुश आसतले काय तुमकां दिसता की एक मंत्रीच नाका कॅबिनेटाक दुसरो मंत्री जाय असो प्रश्न आमी सांगपाक आनी आमी हें करपाक आमी सपोर्ट दिवंक ना आमचो जो सपोर्ट आसा दॅट इज ओन्ली फॉर डेव्हलपमेंट कदाचित ह्या सरकाराक आमचो सपोर्ट नाका आसत पूण सरकाराचो सपोर्ट आमकां जाय कारण आमी ज्या मुद्द्याचेर निवडून आयल्यात त्या डेव्हलपमेंटाच्या मुद्द्याचेर आमकां आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन कितलीशीच वर्सां जालीं डेव्हलपमेंट जावंक ना पण नरेश बाब तुमची जेन्ना मुख्यमंत्र्या बरोबर इंटरॅक्शन जाला तेन्ना तुमचो फोकस कितें आशिल्लो की अमको एक मंत्री जर आसलो जाल्यार आपलें काम जावपाक शकना. मंत्रिमंडळा बरोबर आमचें उलोवपूच जाय मंत्रिमंडळा बद्दल आमचें उलोवप ना जालेंच ना जावंक ना आमकां ते आमचे आतां हे जे मंत्री आसा पळय त्या सगळ्यां बरोबर रिलेशन आमचें बरें आसा फक्त एक सोडून आमकां बाकीच्या बद्दल कांयच प्रॉब्लेम ना आमी तांच्या म्हणजे आमी जर घेवन गेल्लीं कामां जर आसत जाल्यार एटलिस्ट पॉझिटिव्ह उत्तर मेळटा तेंचो एप्रोच पॉझिटिव्ह आसा नेगेटिव्ह ना आमी एका मंत्र्या बद्दल म्हणटा तेचो एप्रोचच नेगेटिव्ह म्हणून आमी आमचें केन्ना असो तेज्या बद्दल आमचें हें आसा हांव तांचे कडेन पर्सनल म्हाजें मागणें कांय ना आमी मागता तेंचे कडेन लोकां खातीर जे जर समजा जर आमी कितें मागत आतां सुद्दां मागत आसत हांवें मुख्यमंत्र्या कडेन मागपाक वयताना हांव पर्सनली म्हज्या खातीर हांव केन्नाच मागपाक वचूंक ना हांव मागल्या तर मतदारसंघा खातीर लोकां खातीर कितें तरी मागलें आसा बट एक आमदार अपक्ष आमदार जे कॅबिनेटाक सपोर्ट करतात गव्हर्मेंटाक सपोर्ट करतात ह्या दृश्टिकोनांतल्यान जेन्ना आतां बदलाची गजाली उलयतात ते तुमचो प्रिफरन्स कितें तुमचो प्रिफरन्स पोर्टफोलिओ रिशफलिंगाचेर आसतलो इंडिव्हिज्युअल प्रिफरन्स जाता काय तुमकां दिसता की 1-2 मंत्री वचचे आनी नवीन 2 येवचे तशें आमकां व्हडलेशें म्हाका जर मंत्री बदलपाक जाय किंवा रिशफल जावपाक जाय अशें म्हाका व्हडलेशें कांय दिसना कारण तांकां जे मंत्रीपद जे तांच्या मुख्यमंत्र्यान दिल्लें आसा ते त्यांची वैयक्तीक कॅपेसिटी पळोवन तांकां दिल्लें आसा आनी म्हाका दिसता की 30-32 काय 33 काय 34 कितले पोर्टफोलिओ मुख्यमंत्र्यान आपल्या कडेन आतां पर्यंत दवरल्या ते तांकां ते सांबाळपाची कॅपेसिटी ना म्हणून ताणें आपल्या कडेन दवरल्या म्हणजे एकाच बरोबर तुम्ही बरे हे असं म्हणता आणि त्याच बरोबर त्यांचे आरोपी एक्झॅक्टली अशें म्हणना नरेश बाबा हांव एक सांगता तुमकां तुमी जें म्हटलें म्हणून ते एका म्हाजो आक्षेप आसा इतक्याकूच लागून की पळया की जे एक सहमंत्री पयली शपथविधी जाली त्याच्या नंतर बाकीच्या सहमंत्र्याची जाली आनी दुसरे जे म्हणजे मागीर मंत्री जाल्ले शपथविधी घेतली ते सगळे नवे आसले हांव प्रामाणीकपणान सांगता हांव नवो आसलो पार्टेक जर पार्टीचें म्हणून काम केलां एक 5 वर्सां आमदार म्हणून केलां पूण बाकीचे मंत्री एडमिनिस्ट्रेटिव्ह एक्सपिरियन्स जो म्हणटा न्ही जो मंत्री म्हणून करचो पडटा न्ही हो एका हांव नेवो आसलो आनी जी म्हाका जी खाती दिल्ली
जी खाती म्हाका दिल्ली ही व्हडली खाती आसली. आतां हे पयलीं सगळें शिकपाक जाय आनी मागील्या टायम मागीर हेज्या नंतर दुसरी खाती दिल्या नंतर सांबाळपाक तेका जस्टीस दिवपाक टायम मेळपाक बरें सर म्हाका 2 गजाली आसा. पयली गजाल आमी जो स्टार्ट केलो तो म्हळ्यार टायमींग. डू यू थिंक द अनाउन्समेंट ऑफ दीस होल थिंग, जरी ते म्हणटात की मुख्यमंत्री वच्चे पयलीं तांकां संकेत मेळिल्ली म्हणून, द अनाउन्समेंट ऑफ दीस टायमींग ही एक गजाल.